आम आदमी पार्टीन शेनवारा कुंकळे परिवर्तन यात्रेच्या माध्यमांतल्यान वेंचणूक प्रचाराचो नाल फोडलो। कुंकळेच्या लोकांनी हे यात्रेक हजेरी लावन सकारात्मक प्रतिसाद दिलो। कुंकळेच्या लोकांक मार्गदर्शन करपा खातीर दिल्लीचो आम आदमी पार्टीचो आमदार राजेश गुप्ता हजर आशिल्लो। आपाच्या सत्ता काळात दिल्ली आमी कितें केलें तें सांगून गोंयांत आमकां कितें करपाचें आसा तें ताणें लोकांक सांगलें। मागणी आसात मेन म्हळ्यार हेल्थ फेसिलिटी सामकी ना। प्रायमरी हेल्थ सेंटर सुद्दां ना गांवांनी। जेन्ना आमी खूब सांगलें म्हाकाजोना, चांदोर, गिंडोली, तुगेले आंबावली हांगा हेल्थ सेंटर सुद्दां ना। सब सेंटर आहा म्हळ्यार गांवांत दोतोर ना, अशी परिस्थिती आसा। तेन्ना हेल्थ इश्यू आमी पयलीं घेतले। किती तुवें आतां सांगला हॉस्पिटल बांदता कशें कुंकळे गांवां कुंकळच्या लोकां खातीर अर्बन हेल्थ सेंटर 50 बेडेड अर्बन हेल्थ सेंटर आनी ताका मेडिकल फेसिलिटी फ्री दिवपाची ही योजना आमी पयली हाडटली। जे बाळ्ळी हॉस्पिटल आसा ते सारकें ना। बाळ्ळी हॉस्पिटल सारकें आसा म्हळ्यार कितें आतां न्यूली आतां कन्स्ट्रक्टेड तें हॉस्पिटल, पूण थंय सुविधा सगळे सारके मेळना। इवन एक्सरे एक काडपाक एक पाटी मडगांव धाडचें पडटा। एक मातशें जर सिरियसली एक्सिडेंट जालो, मायनर देखून जालें जाल्यार डॉक्टर इमिडिएटली मडगांव धाडटा। म्हणजे तुजी प्लॅन कितें आसतलें हांगा? ते अपग्रेड जावपा जाय। प्रायमरी हेल्थ सेंटर कितें आहा काणकोण साकून जर पेशंट आसा करमाल जाल्यार तो बाळ्ळी हॉस्पिटलांत तरी डेव्हलप आसपा जाय। तशें आमी कुंकळेक हॉस्पिटल घातलें जेव्हा काणकोणच्या बाळ्ळीच्या लोकांक जावं आंबावलीच्या लोकांक एक बरें हॉस्पिटल मेळचें आनी थंय सगळी सुविधा सगळी ECG अल्ट्रासावंड हें सगळी चेकिंग करपाक मेळपा जाय अशें हॉस्पिटल तयार। पण हांगा जे म्युनिसिपालिटी एरियेक हॉस्पिटल ना कित्या खातीर ना? तुवें वासपूस केल्या कित्याक ना? हॉस्पिटल ना म्हळ्यार प्रायमरी हेल्थ सेंटराच्या अंडर हांगा एक सब सेंटर घातला। एक्चुअली हे अर्बन एरिया, हांगा तुका व्हडलें अर्बन हेल्थ सेंटर आसपा जाय, पूण अर्बन हेल्थ सेंटर ना हांगा फक्त प्रायमरीच्या अंडर घातलें आसा। तें डेव्हलप जावपा जाय। ते तूं येयल्या करता? हय 100% अर्बन हेल्थ सेंटर। हमारी जो दिल्ली में गवर्नमेंट आई उसको काम करने के लिए तो इतना टाइम नहीं मिला था, तभी तक गोवा में इलेक्शन आ गए थे। लेकिन इस बार हम 2015 से 2020 तक का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, एक्सपीरियंस भी है, काम भी लोगों को मालूम पड़ चुका है। तो अभी मुझे लगता है कि हमको कम बताना है, अभी तो लोग जानते ही हैं, बस अब लोगों को चूज करना है, लोगों को बटन दबाना है। टीएमसी को आप कैसे देखते हैं? टीएमसी गोवा में बहुत सारी पार्टीज होती है, डेमोक्रेसी है, सब वेलकम है, लेकिन लोग बहुत समझदार हैं, उनको मालूम है क्या चाहिए। गोवा 365 खातीर कुंकळच्यान रमेश नायक राउत।